गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचे बारा बेरेस्तार जाल्यात। राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करपाची आप आनी काँग्रेसीची मागणी। जेलींतल्यान पुलिसाच्या मजतीन फरार जाल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे प्रकरणात आप आनी काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान डीजीपीची भेट घेतली। गृहमंत्री पदार मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो म्हणून तांच्यांनी मागणी केली। गोंय सद्याक गेम्स ऑफ वसेपूर जालेले आसा म्हणून काँग्रेसीचो सुनील कौठणकर उलयलो। गोंयांत गुंडा राज चल्ला, पुलीस राजकारणी आनी चोरांचे नॅक्सस म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप। अमित पालेकार म्हणटा एल्टन डिकोस्टानूय सरकाराचेर चडाई केली। पुलीस कादयेत आसतना अटक केल्ले IRB PC अमित नायकाक फिनेल कशें मेळ्ळे काय म्हणून आपाचो अमित पालेकाराचो प्रश्न। सुलेमान सिद्दीकी हो एक खापो गुन्यांवकार जावन आसा। ताच्या व्हिडिओक इतले महत्व कित्याक दितात काय म्हणून DGP आलोक कुमाराचो मिडियाक प्रश्न। सुलेमान उपसभापती जोशुआ डिसोजाचेर केल्ल्या उलोवपाचेर आरोपांचेर DGPची चुप्पी। 2 दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचीतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाच्या मजतीन फरार जाल्लो। उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं हे प्रकरणात एक बॉम्ब घातलो। हातूंत ताणें म्हापशेचो आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसोजाचे जाहीर नांवूय घेतले। मात सिद्दीकीच्या व्हिडिओक इतले महत्व दिवपा सारकें कांय ना म्हणून DGP आलोक कुमार म्हणटा। जोशुआचेर नांव घेतिल्ले ताचेर DGPचो उलोवपाक सामको न्हयकार। जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा DGP आलोक कुमारान जशें सांगलां तशें जातलें आनी ताची फुडली चवकशी ते करतले। दारगळे सनबर्न आयोजनाच्या विरोधात वट्ट 3 याचिका दाखल जाल्यात। ह्यो तिनूय याचिका एकठांय मंगळारा सुनावणेक येतात। पर्यटन खात्यान दारगळे सनबर्नाक तत्वता मान्यताय दिल्ल्यान आतां विरोधकांक कोर्टाचेरूच आस। दारगळे सनबर्नाक पर्यटन खात्यान लोकांचो विरोध कुशीक दवरून तत्वता मान्यताय दिल्ली। विरोधकांक आतां आस्त आसा ती कोर्टाचेर। सनबर्ना आड 3 वेगवेगळ्यो याचिका मंगळारा हायकोर्टान एकठांय सुनावणेक येतात। 2 याचिका भारत बागकर आनी दाखल केलेली आसा जाल्यार एक धारगळकरांनी दाखल केलेली आसा। सनबर्न आयोजकांनी खुद्द विरोधी पक्ष फुडारी आनी हेरां आड कोर्टान केस घातिल्ल्यान तांची तोंडां सद्याक बंद आसात। गोंयांत चलपी वेगवेगळ्या घोटाळ्यांतल्यान सरकार फकत लोकांचे लक्ष वळोवपाचो यत्न करता अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसायान केल्या। दिसान दीस गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या जाल्यार दुसरे वटेन सरकार फकत पयशे करपाक पेटला। आतां तरी गोंयकारांनी दोळे उक्ते करचे आनी गोंय नश्ट जावपा पासून वाटोवचें अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें। एका वटेन गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडला जाल्यार दुसऱ्या वटेन सरकार पयशे करपाक सुटला असो आरोप विजय सरदेसायान केला। वेगवेगळ्या घोटाळ्यांतल्यान सरकार फक्त लोकांचे लक्ष वेधता अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान केला। दिसान दीस गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या जाल्यार दुसऱ्या वटेन सरकार फक्त पयशे करपाक पेटला। आतां तरी गोंयकारांनी जागे जावचे अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडेच्या शाखेच्या फ्रॉड प्रकरणात तन्वी वस्ता केप्यां न्यायालयांत आनीक 5 दिसांची पुलीस बंदखण वाडयली। आतां मेरेन 5 फावटी वस्ताक पुलीस बंदखण दिला। खातेदारांची FDतली रक्कम काडून FDची मुजत वाडयला अशें सांगून बनावटी पावत्यो दिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ह्या प्रकरणात तन्वी आनी बँक मॅनेजरान ठेवीदारांक 22 लाखाची टोपी घातिल्ल्यान केप्यां पुलिशेन तांकां अटक केल्ली।
परवरी चालू आशिल्ल्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून वडाच्या झाडाचे स्थलांतरण करचे न्हय अशी मागणी करीत समाज वावुरपी तशेंच थळाव्यांनी मेणवाती पेटोवन आंदोलन केलें. ह्या वडा कडेन देव खापरेश्वराचे देवूळ लेगीत आसा, तेन्ना सरकारान ताची दखल घेवन उदरगतीच्या नांवान सैमाचो नाश करचो न्हय अशी मागणी करीत आंदोलनकारांनी सरकाराक उलो मारला. परवरी चालू आशिल्ल्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून वडाच्या झाडाचे स्थलांतरण करचेच न्हय अशी मागणी करीत समाज वावुरपी तशेंच थळाव्यांनी मेणवाती पेटोवन हें आंदोलन केलें. ह्या वडाच्या झाडा कडेन देव खापरेश्वराचें देवूळ आसा, तेन्ना सरकारान हाची दखल घेवन उदरगतीच्या नांवान जो सैमाचो नाश चल्ला तो करचो न्हय अशी मागणी करीत आंदोलकांनी हें मेणवाती पेटोवन आंदोलन केलें. गिमाच्या म्हयन्यांत मानशेच्यो गेटी 6 म्हयन्यां खातीर बंद करच्यो अशी मागणी घेवन नेवरेच्या शेतकऱ्यांनी पणजेच्या मामलेदार तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. ह्या वेळार सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकारूय उपस्थित आशिल्ले. ह्या विशीं महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता कडेनूय चर्चा जाल्ल्याचें विरेश बोरकारान सांगलां. गिमाच्या म्हयन्यांत 6 म्हयन्यां खातीर मानशेच्यो गेटी ज्यो आसा त्यो बंद करच्यो अशी मागणी घेवन नेवरेच्या शेतकऱ्यांनी पणजेच्या मामलेदार तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. ह्या वेळार सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार लेगीत तांच्या वांगडा आशिल्लो. ह्या विशीं महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता कडेन लेगीत चर्चा केल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. वाघातोर दर्यावेळे सामकार पे पार्किंग स्टँड उबारिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायत सोमारा निशेध केलो. ह्या स्टँडाक लागून दर्यावेळेचो प्रवेश आडावता, तशेंच गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या नांवान पर्यटक आनी थळाव्यांकडल्यान पार्किंग शुल्क हांगासर घेवप चालू आसा. जर हे स्टँड सायडीक काडले ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी हणजूणचे सरपंचान संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराक दिलेली आसा. वाघातोर दर्यावेळेच्या सामकार पे पार्किंग स्टँड उबारिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला, तशेंच ह्या गजालीचो तांच्यांनी निशेध केला. दर्यावेळेचो प्रवेश हाका लागून आडावता, तशेंच गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या नांवान हांगासर पर्यटक आनी थळाव्यां कडल्यान पार्किंग शुल्क घेवप चालू आसा. तर बेगिनांतल्या बेगीन हे स्टँड थंयच्यान काडले ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी सरपंचान दिल्या. केप्यां शिरवय वाठारांतली रस्त्या कुशीकची मुखेल उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक पिड्ड्यार जालें. ही पायपलायन रातच्या वेळार फुटला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां, देखून बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. शिरवय हांगासर हे पायप फुटिल्ल्यान उदकाची बरीच नाशाडी जाली. हजारांनी लिटर उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवून गेलें. ही पायपलायन रातच्या वेळार फुटला अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय आडनदर केला, देखून बेगोबेग ही पायपाची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. जागतीक पावंड्यावयलो तबला वादक झाकीर हुसेन हाका पिरायेच्या 73व्या वर्सा संवसाराक ते अंतरले. तांची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तांकां अमेरिकेंतल्या सॅन फ्रांसिस्को शारांतल्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. ते पद्मभूषण आनी पद्मविभूषणाचे धनी आशिल्ले. तांकां 73व्या वर्सा मरण आयलें.
फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीचो एक प्रकार मुखार आयलो। ह्या बनावटी सर्टिफिकेटीचेर नगरपालिके सारकोच स्टॅम्प आसा, मात मुख्य अधिकाऱ्याची सय फट आशिल्ल्याचे फोंडा नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावीचे म्हणणे। पुलिशेक ह्या प्रकाराची चौकशी करपाक सांगिल्ल्याचे मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावीन सांगले। फोंड्या नगरपालिकेत एक बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीचो एक प्रकार उक्ताडार आयलो। हाचेर फोंड्या नगरपालिकेच्या स्टॅम्पा सारको स्टॅम्प आसा आनी ही बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट जी आसा ती म्युनिसिपालिटींतल्यान तयार केला असो दावो करीत एका कडल्यान ही सर्टिफिकेट सापडली। ह्या सर्टिफिकेटीचेर नगरपालिकेच्या सारकोच स्टॅम्प आसा, मात मुख्य अधिकाऱ्याची सय जी आसा ती फटींग आशिल्ल्याचो दावो फोंड्या नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावीन केलो। धारबांदोडेचे RTO कार्यालयांत फाटल्या 10 दिसां सावन इंटरनेट सेवा बंद पडिल्ल्यान लोकांची सामकी गैरसोय जाला। देखून संबंदीत अधिकाऱ्यान हाची दखल घेत इंटरनेटाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केला। धारबांदोडा हांगासर RTO कार्यालयांत फाटले 10 दीस जाले इंटरनेट सेवा सामकी बंद पडिल्ली आसा आनी ही इंटरनेट सेवा बंद पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाता। देखून संबंदीत अधिकाऱ्यान हाची दखल घेवची आनी धारबांदोड्या RTO कार्यालयांतलो हो इंटरनेटाचो जो प्रश्न आसा तो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी आतां त्या थळाव्या लोकांनी केल्या। गोंय नागरी सेवेत रुजू आशिल्ल्या 43 सरकारी ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांची बडटी सिनियर स्केल ऑफिसर म्हणून जालेली आसा। गोंय नागरी सेवेत रुजू आशिल्ल्या 43 सरकारी ज्युनियर स्केल ऑफिसरांची सिनियर स्केल ऑफिसर म्हणून बडटी जाल्या। अंडर सेक्रेटरी रघुराज फळदेसाय हाणें जारी केलेलो आदेश आसा। रोहन कास्कर, कुलदीप आरोलकार, सचिन देसाय, प्रेमराज शिरोडकार, प्रणब भट, कबीर शिरगांवकर, सागर गावडे, पूजा मडकयकार, विकास कांबळे, फियोना ऑन्ड्री कार्दोजो, निलेश धायगोडकार, स्वाती दळवी, अलेक्सियो वास अशे ह्या बडटी जाल्ल्याची नांवां आसा। गोंय पर्यटन खात्यान पहिल्याच फावट हरमला आयोजीत केल्ल्या रापणकारांचे फेस्त तशेंच खाणा महोत्सवाचो समारोप सुवाळो जालो। ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे तशेंच आमदार जीत आरोलकर हाजर आशिल्ले। आमचे मूळ गोंयकारांच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसात त्यो पुराय करपा खातीर आमचो सदांच यत्न आसतलो अशें मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार उलोवप केलें। रापणकारांचे फेस्त तशेंच ह्या खाणा महोत्सवाचो समारोप सुवाळो जालो आनी ह्या सुवाळ्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे तशेंच आमदार जीत आरोलकार ह्या समारोप सुवाळ्याक हजर आशिल्ले। मूळ गोंयकारांच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसतल्यो त्यो आमी पुराय करपाचेर लक्ष दितले, प्रयत्न करतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। तशेंच रापणकाराचो फेस्त ह्या समारोप सुवाळ्याच्या निमतान मंत्री गोविंद गावडेन तांच्या ह्या होडयेच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतलो। राजधानी नवी दिल्लीत सध्या संसदेचे शियाळी अधिवेशन चालू आसा। हे अधिवेशन वेगवेगळ्या मुद्द्यांनी गाजत आसा। त्याच बरोबर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केल्ल्या गराधोळाक लागून दोनूय सभागृहांचे कामकाज स्थगीत केल्ले। 2 दिसां पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी संसदेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भाशण करीत काँग्रेस आणि गांधी परिवाराचेर टिका केल्ली। हाचेर राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक प्रत्युत्तर दिलें आनी तांच्या आड राज्यसभेत उलयतना विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे 3 मुद्दे हांचेर तांच्यांनी उलोवप केलें आनी हे 3 मुद्द्यांचेर प्रधानमंत्रीच्या तांणी ताका प्रत्युत्तर दिलें। तशेंच तांच्या एक्स ट्विटराचेर लेगीत एक व्हिडिओ मल्लिकार्जुन खरगे हाणें
पोस्ट केलो. विधानसभा वेंचणूक निकाला उपरांत 3 आठवड्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचो बहुचर्चित विस्तार आयतारा 15 डिसेंबराक जालो. देवेंद्र फडणवीसाच्या मंत्रिमंडळात वेगवेगळ्या जाती जमातीची समीकरण साधताना तिनूय पक्षांनी ज्येष्ठ नेत्यांक व्हडलो धपको दिलो. छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार हांच्या सयत कांय ज्येष्ठ मंत्र्यांक घरचो रस्तो दाखयलो. 39 जाणां पैकी 20 नवीन चेहऱ्यांक एक संदी दिलेली आसा. नागपुरांतल्या राजभवनाच्या प्रांगणात राज्य मंत्रिमंडळाचो विस्तार केलो. राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांच्यांनी 33 कॅबिनेट मंत्री आनी 6 राज्यमंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेचो शपथ दिलो. मुख्यमंत्री आनी 2 उपमुख्यमंत्रीच्या आदींच शपथविधी जाल्लो. हे 3 आनी नवे 39 अशे एकत्रीत मंत्रिमंडळाचे 42 आसात. कायद्यानुसार 43 मंत्रिपदाची तरतूद आशिल्ल्यान एक मंत्रिपद रिते दवरिल्लें आसा. हे मंत्रिपद कोणा खातीर रिते दवरिल्लें आसा ताची कुजबूज सध्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात चालू आसा. महायुतीक मेळिल्ल्या बहुमताच्या उपरांत महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन जाले. महायुती सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार 15 डिसेंबराक जालो. भाजपाचे 19 मंत्री, शिवसेना शिंदे गटाचे 11 मंत्री आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे 9 मंत्री अशे महायुतीचे मंत्रिमंडळ आता आसपाचे आसा. ह्या मंत्रिमंडळ विस्तारा उपरांत आता शियाळी अधिवेशनाक सुरवात जाली आसा. मात्र ऐन शियाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान महायुतीत नाराजी नाट्य सध्या सुरू जाल्ल्याचे चित्र सध्या महाराष्ट्रात पळोवपाक मेळटा. हाचें कारण म्हणजे मंत्रिमंडळात खुबश्या मंत्र्यांक आनी दिग्गज नेत्यांक सायडीक काडिल्ले आसा. ताका लागून खुबश्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आसा. शिवसेनेच्या अनेक व्हडल्या नेत्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान मेळूंक नाशिल्ल्या कारणात कांय माजी मंत्री पक्षाच्या नेतृत्वाचेर नाराज आशिल्ल्याचें दिसून येता. मात्र मंत्रिपद मेळोंक नाशिल्ल्यान नेत्यांची नाराजी पयस करपाच्या पार्श्वभुमीचेर आनी सगळ्या मंत्रिपदाची संदी सगळ्यांक मेळची म्हणून मंत्र्यांक अडेच वर्सांचो फॉर्म्युला राबोवपाक येतलो अशें एकनाथ शिंदे हांच्या कडल्यान सांगिल्लें आसा. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या वेंचणुकेत महायुतीक एक व्हडलें भोवमत मेळ्ळें. उपरांत महाविकास आघाडीक अपयश येयलें. महायुतीक मेळिल्ल्या यशा उपरांत राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन जाले आणि 5 डिसेंबराक देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांच्यांनी उपमुख्यमंत्र्याची शपथ घेतली. त्या उपरांत 15 डिसेंबराक महायुती सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार जालो. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतल्या पक्षाक विरोधी पक्षपदा खातीर आवश्यक मतां मेळूंक नाशिल्ल्या कारणात तांकां महाविकास आघाडीक विरोधी पक्षनेतो मेळटलो काय ना ह्या बाबत आता चर्चा सुरू आसा. आता ह्या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी विरोधी पक्ष नेत्याबाबत सरकाराची भूमिका कितें आसा असो पत्रकारांनी पत्रकार परिशदेत तांकां प्रश्न विचारलो. हाचेर देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी विरोधी पक्ष नेत्याबाबत सरकाराची भूमिका स्पश्ट करत एक सूचक अशें विधान केलें. विरोधी पक्ष नेतेबाबतचो जो निर्णय आसता तो विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घेवपाचो आसता अशें तांच्यांनी म्हटलें. ताका लागून विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आतां ह्या बाबत कितें निर्णय घेतले हाचे कडेन महाराष्ट्र राज्याचे लक्ष लागून रावला. फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान 38 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केल्या. पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघांतल्यान जाल्यार मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी हांगासल्यान परत एकदा रिंगणात देवपाचे आसा. दरम्यान भाजपा कडेन मुख्यमंत्री पदाचो खंयचोच चेहरो नाशिल्ल्या कारणात केजरीवाल हांच्यांनी टिका केलेली आसा. सध्या राजधानी सळग तिसऱ्यांदा सत्तेत येवपी प्रयत्नात आशिल्ल्या आपान त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांतल्यान वरिष्ठ नेत्यांक उमेदवारी बहाल केलेली आसा. फेब्रुवारीत जावपी ह्या आतां वेंचणुकेत आपान आपले 38 उमेदवार हांची यादी जाहीर केलेली आसा.
सगळ्यात व्हडले शक्तिशाली चक्रीवादळ चिटो हे चक्रीवादळ फ्रेंच हिंदी महासागराच्या मेयोट हांगासर धडकले आणि आता मेरेन ह्या चक्रीवादळात हजारो जाणांक मरण आयिल्ल्याचे वृत्त रॉयटर्सान केलेले आसा। चिडो चक्रीवादळ राती मेयोटला हांगासर धडकले। 200 किलोमीटर प्रतिवरापेक्षा चड वेगात वाऱ्या सयत घरांचे तसेच सरकारी इमारतींचे आणि रुग्णालयांचे या चक्रीवादळान बरेच नुकसाण केले। आयलंडाचेर आदळोवपी हे 90 वर्सांकून अधिक काळातले सगळ्यात व्हडले आणि शक्तिशाली वादळ जावन आसा अशें लेगीत म्हटलें वता। चक्रीवादळाक लागून रुग्णालयां, शाळा तशेंच हेर इमारती हांचे बरेच नुकसाण जालेले आसा। देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी तांच्या मागण्यां खातीर आंदोलन परतून सुरू केला। ह्या आंदोलनाचो भाग शेतकरी संघटना म्हणून 26 डिसेंबराक पंजाब व्यतिरिक्त हेर राज्यांत ट्रॅक्टर मोर्चा आता ते काडपाचे आसात। या शिवाय पंजाबात रेल रोको आंदोलन करपाचे तांच्यांनी जाहीर केला। ह्या म्हयन्यात शेतकऱ्यांनी 3 फावटी दिल्ली राजधानीत मोर्चा काडपाचो यत्न केलो, मात पुलीस यंत्रणेन तांकां थंय पावपाक दिलें ना। 14 डिसेंबराक तांचेर अश्रुधुराचे गोळीबार केलेले, तातूंत 17 शेतकरी जखमी जाले। ह्या सगळ्या प्रकारा उपरांत शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन आनीक तीव्र करपाचो निर्णय घेतलो। केंद्र सरकार आणि छत्तीसगड राज्य सरकार 31 मार्च 2026 मेरेन छत्तीसगडांतल्या नक्सलवाद पुरायपणान ना करपाक कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान आयतारा उलोवप केले। तशेंच छत्तीसगडाक नक्सलवादाच्या धोक्यांतल्यान सुटका मेळ्ळी जाल्यार पुराय देश ह्या धोक्यांतल्यान सुटका मेळटलो अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केले। रायपुरांत जाल्ल्या राष्ट्रपती पुलीस पुरस्कार कार्यावळीत गृहमंत्री अमित शाह उलयताले। फाटल्या एका वर्सा छत्तीसगड पुलिसांनी नक्सलवादा आड झुजपाक तांकां व्हड यश मेळिल्लें आसा अशें तांणी ह्या भाशणांत उलोवप केलें। तशेंच छत्तीसगड सरकाराच्या नक्सलवाद्यांच्या खातीर पुनर्वसन धोरणाची तांच्यांनी तुस्त केली। तशेंच नक्सलवाद्यांक हिंसा सोडून मुखेल प्रवाहात येवपाचें आव्हान लेगीत गृहमंत्री अमित शाहान केलें। हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण हिमालयाच्या डोंगरात अस्तंते कडल्यान येवपी थंड वारे सक्रिय जाला। हाका लागून जम्मू काश्मीर, लेह आणि लडाख हांगासर व्हडा प्रमाणात बर्फ पडपाक लागला। मध्य आशियांतल्यान थंड हवेची लाट भारता कडेन वचपाक लागिल्ल्यान उत्तर भारतांतल्यान सरळ मध्य प्रदेश थंडेचे ल्हार पातळिल्ले आसा। ताका लागून उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या कांय जिल्ल्यांनी तापमान 6 अंशां मेरेन देंविल्लें आसा। ब्रॉन्झ बॅक ट्री स्नेक म्हटल्यार नानाड्डो ह्या सोरपाच्या प्रजातीचे वेस्टर्न पश्चिम घाटात अस्तित्व आशिल्ल्याचे संशोधना उपरांत सिद्ध जाला। गोंयांतल्या एनिमल रेस्क्यू संघटनाच्या सहकार्यान गुजरातांतल्या हॅर्पेटोलॉजिस्टिक ह्या संस्थेन केल्ल्या संशोधनात ह्या ब्रॉन्झ बॅक सोरपाच्या अस्तित्वा फाटले गुपीत पयस जाताना सोरपाच्या प्रजातीच्या मानांकनाची पूर्तताय लेगीत जालेली आसा अशी माहिती अमृत सिंग हांणी दिली।